कितें तेजें दोन्ही डायस आयची गेम तुका कशी जाली? आयची गेम बरी गेली. बॉल पोझिशन बरें जालें आमगेलें, तेका आमगे स्कोर जाले. आनी कितें बरें जावंक शकता आनी कितले गोल जावंक शकता मिस चान्सीस बी जाल्यार ते? मिस चान्सीस जाले आमगेले. वन टच गेम जालो पूण परगेले हेज्यान वन टच खेळ्ळें जाल्यार आनी चड स्कोर जाताले. तुमचे फ्युचर्स तुजो भुरगे दुसरे आसात न्ही तांकां तूं कितें सांगूंक शकता फ्युचर? तांकां सांगूंक सोदता ते फकत मोबायल घेवन आसतात, खेळो ह्या म्हळ्यार लॉजतात मोचे घालून तांगाचो हिंगा चोयत जाता पळयतात ते चोय ट्रॉफी मेळ्ळ्या फाल्यां तुमकांय मेळटले पूण खेळो येवपा जाय तेतून. ओके तुका इंटरविलेज खेळोंक बरें लागता ओपन खेळोंक बरें लागता कितें सिस्टम बरो? इंटरव्यू खेळपाक खूब उमेद येता गोंय सगळ्यात. कितें कारण कितें? कित्याक कारण सगळे गांवचे सगळे प्लेयर एकामेकाक वळखतात आनी गेम बऱ्यो जाता आनी उमेद येता विलेजी खेळप. फुटसाल लायक जायना तुका? फुटसाल लायक जाय कित्याक लायक? जाता पूण इंटरव्यू खेळपाक चड लायक जाता. कित्याचेर गेम बऱ्यो जाता? फुटसालान गेम बऱ्यो जाता इंटरव्यूची गेम इंटरविलेज बरी जाता कारण कितें? कारण ग्रावंड व्हडलो आहा आनी तुज्यान सगळे प्लेयर यंगस्टर प्लेयर मेळटाय तांकां फ्युचर आहा. गेम बरो खेळटा जाल्यार ओपोनंट इंटरव्यू खेळटा जाल्यार जायतो लोक येता चोवपाक. सो तांकां यंगस्टरांक चान्स पडटा, कोच बरे येताय चोवपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.